फादर दीप फेर्नांडीस म्हणून सांगल्यार एकत देव आपोवण्याचो डिरेक्टर ना जाल्यार भुरग्यांचो तरबेतदार जावन म्हणून तुमकां वेंचून काडटात हाचे फाटलो गूट कितें वडिलांनी कितें म्हजें थंय पळयलां म्हणून कळीत ना भविष्य कोणी मेळना म्हणून म्हाका तुमी आडल्या भुरग्यां पैकी कितले जाण याजक जाल्यात कितले जाण आयले कितले जाण कंटिन्यू केले कित्याक जावं ना म्हळ्यार हें काम जालें नेक्स्ट परत्यान झाड उडोवंक आसा बसोवंक आसा धांवंक आसा हांगा फाटल्यान ट्रॅक रेकॉर्ड करून रायट ह्या जाकी बेस तशें धार्मिकांचो सिस्टरांचो हे मनशाच्या चिंतप प्रकार एक विशय 30 वर्सां जावन आमी कुटुंबां पळोवली तर जाल्यार कुटुंबां ल्हान जाल्या आतां हांव 7 जाणां पैकी एकलो देखून म्हज्या आवय बापायक हांव पाद्र्याप जावंक येता म्हूण सांगतना वच रे म्हूण सांगून कांय चड कश्ट भोगोवना जावंक पुरो आनी हांगा आयिल्ल्या त्या हांवें म्हळें हांव रावना फादर हांवें वस्तू हाडूना म्हणून सांगलें तुमी म्हळें वचून घरा वचून हाडया ना फादर हांव वचून हाडटा म्हणून हांवें सांगलें तुमी म्हळें तूं गेलो तूं पाटया नाय म्हणून तुमी घरा येवन जलांत रावून म्हजे वस्तू कान घेवन पाटयांक आपण हाडलें म्हणून सवाल येवंक पुरो इतलें लांब म्हणजे काले वेगळी करून दिवंक म्हणून 1 वर्स बायबल वाचून पुरो करी येत नाही मीस पेटोवंक खालें करूंक आसा सुरूत तो बूक आसा तांचो सकट आसा तें करी येत नाही वेस्ट टायम वेस्ट काले की एकलो सेमिनरीक रिकताना असो अर्थ नाही जेजून ताका डायरेक्टर सांगला अरे ये रे म्हणून सांगला म्हणून पेद्रूक आपयले बरी आमकां आपोवना म्हाका जेजूचो ताळो डायरेक्ट आयकूंक मेळोना प्रिस्ट इज नॉट ए परफॉर्मर प्रिस्ट इज नॉट एन एक्टर जितली उणी भुरगीं आसा तितले कश्ट देवाच्या थाळ्याक रेस्पॉन्ड करूंक आनी त्या खातीर हांव म्हणटा जर हांव एकलोंत आसलो म्हज्या आवय बापायक म्हज्यान जातना 4 दिसांनी करूंक जायना तें एक्झॅक्टली ही हॅज टू सरेंडर हिमसेल्फ आनी तें सरेंडर करूंक टायम लागता अनफॉर्च्युनेटली थोडे फावटी सेमिनरींतल्यान भायर गेल्ल्यांक तांच्या घरा रीग आसना खंय कितें गांव सोडून तांणी वचचें पडटा आनी कितें क्रिमिनल कितें आमी कोणी परफेक्ट न्हय खंयच्याच याजाक त्या पाद्र्यापाक पळोवन म्हजो पूत पाद्र्याप जावन दी या ताका पळोवन नाका पळोवन म्हज्या पुतान जावचें नाका म्हज्या तुज्यान जावचें नाका म्हणून येवन तीर्मान घेवचें सारकें न्हय एकलोच पूत आसलो आनी त्या भुरग्याक जॉयन जावंक जायती आशा आसली तूं जॉयन जालोय तर जाल्यार तुज्या आवय बापाय कोण आसा णवेंत आसलो भुरगो दिल्ली जाप फादर मोरी आनी तशेंत चिंतलें जाल्यार जेजू आमकां मेळटोय फादर हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे a sip from the cup of life कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज आतांच्या काळार तुमी कोणीय पाद्रापा कडेन उलयतना आयकलां जावंक पुरो ह्या दिसांनी देवपणी उणी जाल्यांत आमच्या तरणाट्यांक धार्मीक बेस जोडूंक आमचे तरणाटे मुखार येनात आनीक सेमिनरीचें जिवीत म्हूण सांगल्यार मस्त कश्टांचें मस्त काम करूंक आसता संवसारी सुखातावन पुरो सॅक्रिफायस करून भितर तांणी रावचें पडटा म्हणून अशें आमच्या मोतींत साबार चिन्नां आसात ही चिन्नां सूख गी वा न्हय गी म्हणलें आमकां गोत्तुना देखून हाचे विशयांत सारकी माहीत जोडूंक तुमच्या मोतींत आसच्या सर्व सवालांक जापे दिवचे खातीर आमचे सांगाता आज आसात फादर दीप फेर्नांडीस एक कार्मेलीत याजक जावन आपल्या मिसां वावरांत सडावतांनी देवपुण्याचो डिरेक्टर जावन वा सेमिनरींत आसच्या भुरग्यांचे तरबेत जावन तांणी आपलो वावर केला आनी आज देवपुणे म्हळ्यार कितें देवपुण्यांत कसले पुरो समस्ये आमी फूड करचे पडटात सॅक्रिफायस कितले करचे पडटात हाचे विशयात संपूर्ण माहिती ते आमकां दितले तर या तांचे लागीं आज आमी उलया फादर दीप तुमकां समेस आमच्या विक्षका तर्फेन ह्या स्टुडिओक ह्या संवाद कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा देव बरें करूं कशें आसात फादर बरी बरो आसा ओके तुमी कशे आहात हांव बारी बरी आसा जाल्यार आमी दोगांय आज हांगासर आमी बसल्या येस तशें हांवें तुमकां फाटल्या सुमार 20 वर्सां हांव तुमकां वळखता आनीक हांवें पळयल्ल्या तुमच्या जर्नी प्रमाणे थोड्या तेंपा खातीर तुमी भायल्या गांवांत शिकपाक म्हणून गेल्ल्यात पूण उरल्या वेळार हांवें पळोवचें जाल्यार फादर दीप फेर्नांडीस म्हणून सांगल्यार एकत देव आपोवण्याचो डिरेक्टर ना जाल्यार तरबेत भुरग्यांचो तरबेतदार जावन म्हणून तुमकां वेंचून काडटात हाचे फाटलो गूट कितें सत्य सांगचें जाल्यार वडिलांनी कितें म्हजें थंय पळयलां म्हणून कळीत ना भविष्य कोणी मेळना म्हणून म्हाका हांव ना म्हूण सांगना म्हणल्या खातीर म्हाका धाडटात सामकी पुरो ओके पूण म्हाका भोगता देवान म्हाका एक देणें दिलां खंयचें कामी जावं दी म्हाका संतोशान आनी एक तृप्तेन करूंक म्हाका एक देणें दिलां देखून म्हाका खंयचें कामी हेंत जायचें तेंत जायचें म्हणलें तसलें कंडिशन म्हजे कडेन नात देवपणाचें काम करचेंय म्हाका खुशी आतां म्हाका लागीं 50 जावन आयली भलायकी बरी आसा देखून देवपणें काम करूंक भलायकी जायची कित्याक मस्त बरें ट्रॅव्हल करचें बरी आसा आणकी बरी आसा 5 वर्सां केल्लें देवपणाचें काम
कांय भलायकेन कांय तितलें कांय बिगडो ना उरिल्ल्यांची मस्त बिगडल्या म्हणजे बरी आसा बरी आसा. तरबेतदार जावन पयलें काम केल्लें आतां तरबेतदार जावन परत्यान आपयलें संबंधांनी कांय तितलें कांय वायट जावं ना बरें आसा तशें म्हणटना खंय आमी देवाच्या मोगा खातीर आमकांत आमी व्यस्त करता करसिता थंय संतोश आसा देखून त्या खातीर भविश्या म्हाका हो नवो नवो अवकाश देव दिता न्हय हांव उरिल्ल्यांच्या की चड तालेंतवंत या कमिटेड म्हणून पूण भविश्या देवान म्हजे काकूळ दाखयल्या हेरांच्या इल्लेशें सुलाभ काम दिलां म्हणयात कित्याक म्हाका जायतो तें पंगास मंगळूर हंस लागींत दवरला पयस म्हाका वचोंक मेळूं ना ह्या पटी हांवें जाय की म्हाका एक मिसांव ठाण्याक वसाचें म्हणून एक आशा उसारली वडिलांनी सांगलें एक मिसांव म्हणून काण घे आनी राव म्हणून सांगलें जायत म्हणलें तशें तशें देवपणाचें काम आनी तरबेतीचें काम भोव नाजूकायेचें आनी तृप्तेचें कित्याक देवाच्या हातांत हांव एक कुंभारा बरी काम करूंक हांव एक ताच्या हातांत एक हातेर जावन मुखल्या याजकांक रुपीत करचें तसलें काम म्हणटालें कितलें मोलादीक काम तें इल्लें पडद्या फाटल्यान रावन करीचें आसलें काम फोकस आमचेर घेनासतना तांकां रुपीत करचें काम म्हाका दिसता हें भोव सोबीत काम एका आवयचें काम हें आवय कशें भुरगें फुलोवन येवचें पळोवंक आशें येता ताका तिदविता ताका थाने व्हड जावचें पळयतना संतोसता तशें तेका तरबेतदार आनी ह्या देवपण करच्या व्यक्तीन तें पळोवंक आसा देखून हांव तूं एक आवय जावन संतोसता तशें हांव एक हांगा एक तरबेतदार असो आनी देवपणाच्या कामाचो वावर करन संतोशान आसा अशें म्हणटा ना थोड्या तुमच्या ब्रदरांनी तुमकां गोत्तो ना तुमकां गोत्ता सगळीं गोत्तो ना पण फाटल्यान तुमकां पप्पा म्हणा पोंचावे सुमार पटी तुमकां मुखार तापयतात कोण ना ते आमचो पप्पा म्हणल्यार बरी कित्याक म्हूण सांगल्यार तांचे वडील जावन तांचे तरबेत जावन तुमी काम करतात आनी सडावत हांवें तुमकां सांगचें आसा तुमी एक घर इगलचें काम करतात म्हूण सांगून कित्याक सांग पेद्रू तो वचून तें मास्ती धरता धरता नंतर सोम्यान ताका आपयलो आनी हे तुका मनशाचो पागी करता म्हूण सांगून तशें तुमी हांगा भुरग्यांचे पागी कित्याक म्हूण सांगल्यार ल्हानतले बरे कॅन्डिडेट्सांक तुमी कॅम्प करतात तांकां घरांनी वचून मेळटात आरावन नेरावन बरे आयल्यांक तुमी विंसून काडना आतां तुमचे कडेन नेक्स्ट सवाल दिसाचें जाल्यार तुमी हाडिल्ल्या भुरग्यां पैकी कितले जाण याजक जाल्यात सादारण तुमकां कॅल्क्युलेशन आसा जाल्यार लायक आसा जाल्यार तें एक काम हांवें करूं ना कित्याक गी म्हळ्यार भविश्या तें केलें जाल्यार म्हाका भविश्या हंकार येत म्हणल्यार भियान हांवें करूं ना गी या आमचो एक संप्रदाय म्हणयात म्हजें काम जाल्या उपरांतल्या कामांत हांवें म्हजें नाक रिगोवंक नजो देखून आपूण हाडटा म्हणसर म्हजें काम ताच्या उपरांत त्या हंतर कोण तरबेतदार आसात तांच्या हातांत समर्पण दिवचें तांतूं प्लसूय आसा मायनसूय आसा मायनस कितें गी म्हळ्यार आमी त्या भुरग्यांक आपोवन हाडल्या उपरांत तांच्या कुटुंबा सांगता तांच्या सांगता चड संबंद दवरूंक जायना आनी एक मायनस कितें गी म्हळ्यार आतां कितें म्हणी जालें तरबेतींत आसतना खंयच्याय एका हंतर आसतना कितें म्हणी जालें या त्या भुरग्याक घरा धाडलें या कितें म्हणी इल्लेशें तरबेत दुसऱ्या रितीन वसाचें पडली त्या वेळार म्हाका कळीत आसना करेक्ट आनी घरा कम्युनिकेट करूंक हाडटा तांकां म्हजे संगी आसचे तितलो बांद हेरां सांगता बांदून हाडूंक ना तशें जाल्ल्यान म्हजे ते रिग्रेट्स आसात ते करूं ना म्हणलें दुसऱ्यान केलें तर जाल्यार चड इंटरफियर जालें तर जाल्यार उरिल्ल्या तरबेतदारांक उरिल्ल्या सुपिरियरांक हो खंय सकळांनी हो मोदें पडटा आनी आमकां करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार जें कितें ते पळयतात सदांय सकाळीं जावन सांजेर म्हणसर 365 days ताचें जजमेंट तांच्यान बऱ्यान दिवंक जाता शिवाय म्हज्यान दिवंक जायना हांव तांच्या सांगता ना तांच्या सांगता आसत जाल्यार हांवें तें करया हांव तांच्या सांगता नासतना ना तो बरोबर गो ताका तशें कितें अशें कितें म्हूण आमी करूंक जायना देखून आमी तांच्या इंटग्रिटीच्या वयर आमी सवाल विचारले बरें जाता तशें आमी करिना तिसऱ्यान एक्चुअली अकाउंट आमी दवरिना म्हज्यान दवरूंक साध्य जावना कितले जाण आयले कितले जाण कंटिन्यू केले कित्याक जावना म्हळ्यार हें काम जालें नंतर नेक्स्ट परत्यान जाळ उडोवंक आसा बसोवंक आसा धांवंक आसा हांगा फाटल्यान ट्रॅक रेकॉर्ड करून परत्यान ती सबाय पळोवंक आमकां फुरसत ना तें एक आनी एक मेन कारण इल्लेशें बेजार आसा ओके पूण तुमी कितल्या जाणांक हाडला म्हाका गोत्ता आसच्या प्रमाणे म्हळ्यार हांव तुमचे तुमची बरी वळख आसा जाल्ल्यान बऱ्यांतले बरे कॅन्डिडेट कित्याक म्हळ्यार येत्त वर्सा मेयांत आमकां 5 जण
कार्मेलीत याजक मेळ्ळे आणि आफ्टर अ लॉंग टायम हांवें म्हणून सांगीत आमकां तितल्या नंबरांनी कित्याक म्हणून हर एका बॅचांत 1 या 2 अशें मेळटाले पूण ह्या फुडें 5 याजक आमकां मेळ्ळ्यात आनीक सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट. थँक्यू देव बरें करूं. तशें आतां सडावत फादर आमच्या लोकांक लायक लोकांक आमकां म्हळ्यार कॉमन मॅनाक हांवें सांगचें जाल्यार आमकां सेमिनरींत कालें घडटा सेमिनरीची तरबेती म्हळ्यार कालें हाच्या विशयान कांय गोत्तू ना. मे बी हें एक कारण जावंक पुरो की आतांची तरणाटी सेमिनरी येवंक भियेतात म्हणून सांगल्यार आमच्या पयल्याच्या प्रमाण आमच्या मोतीन कालें घालांगे म्हणून सांगल्यार सेमिनरी जिणी म्हळ्यार मस्त कश्टांची ती सकाळीं विगी उठोवंक आसा दुकरांचें काम करूंक आसा चक्कणमण्याचें काम करूंक आसा आनी हरलें पुरो आमच्या मोतीन घालां जाल्ल्यान तशी हांव चिंता आतां सो भुरगीं जावन पळया एक मोबायल जायचे इल्ले संवसारी आशेक आनी प्रलब्ध जाल्ले मनीस आमची भुरगीं जावन युवा जाणां जावन दी देखून सेमिनरी कायल्यार हें पुरा तावन पयत रावचें म्हणलें तरी मेंटॅलिटी आसा जाल्ल्यान त्या खातीर आतां तांची भुरगीं इल्लीशी धार्मीक बेस सोडूंक पाटी करतात म्हणून हांव म्हळ्यार आमी चिंतचें. तुमी कितें म्हणूंक आशेतात? धार्मीक बेसाक आपोवणेक फाळो दिवंक म्हज्या लेकार जायत्यो संगती गरज आसात. ओके. ह्याच कारणा खातीर म्हणून आमी सांगूंक जायना पूण आमी एक जनरल जावन पळयलें तर जाल्यार बेजीक जावन खंयच्या कुटुंबांत भावार्थ उदंडमापण आसा बरो स्ट्रॉंग आसा त्या कुटुंबांत म्हणून देवपण आयिल्ल्या दाळा स्पंदन करूंक जाता. रेस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ गॉड. करेक्ट. आतां जर तो भावार्थ ना तर जाल्यार ह्या जागी जिवीत एक पिशेपण. रायट. आय एम वेस्टिंग माय टायम. अरे आमी एक दादलो आमी काजार जावन हे कुटाम बांदून हाडयेत तें सगळें सोडून हांव पिश्यां बरी आसा म्हणटना संवसारी नदरेक आमी एक पिसो. रायट. ह्या जागी बेस तशें धार्मिकांचो सिस्टरांचो हे मनशाच्या चिंतप प्रकार एक पिशेपण. दैवीक दृश्टीन आत्मीक दृश्टीन तें पळयना तर जाल्यार तें पळयचें जाल्यार भावार्थ जाय. भावार्थ आसल्यार मात्र तुवें तें एप्रिशिएट करूंक जाता. हें पयलें कंडिशन. खंय भावार्थ उदंडमापण आसा त्या दाळा देवाचो हात देवाचो ताळो पळोवंक आनी तो सॅक्रिफायस करूंक एक बळ मेळटा. देखून मनशाच्या सैमाण चिंतपान आनी सत्तेन रेस्पॉन्ड करूंक जायना. रायट. दुसऱ्यान आतां म्हणून एक उण्यार एक 30 वर्सां जावन आमी कुटुंबां पळोवलीं तर जाल्यार कुटुंबां ल्हान जाल्यात. आतां हांव 7 जाणां पैकी एकलो. ओके. देखून म्हज्या आवय बापायक हांव पाद्र्याप जावंक येता म्हूण सांगतना वच रे म्हूण सांगून कांय चड कश्ट भोगवनात जावंक पुरो. हांव चिंतेन हांगाच तितले कश्ट भोगले म्हणून आनी म्हाकाय चड कश्ट भोगवनात हांव येता म्हूण सांगूंक. कित्याक म्हज्या आवय बापायक पळोवंक आनीक आसात म्हजी भाव आसात भयणी आसात तांच्या माथ्यार घालून सगळी जबाबदारी घालून म्हाका येवया. तांकां घालून जाल्यार ते पळोवंक आसात म्हणले एक फातयेनी एक दृढता एक धैर्य आसा. पूण तांचो एकच चेडको आसा एकच भुरगीं हे दोगांच भुरगीं आसा जाल्यार तितलें चलीच न्हय. देखून आवय बापायक एक कश्ट एकलीं दोगां भुरगीं आसतना भुरग्याक एक कश्ट रेस्पॉन्ड करूंक असो अर्थ न्हय तांकां भावार्थ ना म्हणून अर्थ न्हय. करेक्ट. समाजाचो येदो व्हड वत्तड आसा. एकल्यांच भुरगें दोगांच भुरगीं चड भुरगीं जाल्यार अशिकपी कोण ना चड भुरगीं जाल्यार आमकां कांय गोत्तू ना फॅमिली प्लॅनिंगा विशयांत. तसलोय एक दबाव मोतीन आसा त्या वरवीं. सेकंड भुरग्यांक आज इस्कॉलाक धरचें तितलें सलीस न्हय तांकां ल्हान व्हड करचें तितलें सलीस न्हय. रायट. एक आमी ल्हान आसतना इस्कॉलाचें फीज कितलें 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये आमचे 100 रुपये कोण नासले. आमकां 7 रुपये आसले. ओके. आमचे एकेकाचे वर्साचे शिकाप 7 रुपयांनी जाला. आनी आमकां बूक आनी बरो व्हडल्यांचे बूक आमकां टेक्स्ट बूक आमकां मेळटाले नोट्स बूक तशें कांय व्हडलो खर्च एसवीपीचे आमची इस्कॉलांत इगर्जीतून मेळटाले. आमचें शिकाप आरामायन जाला. पूण तेंचो आतां पयल्या वर्साच्या शिकपाक LKG शिकपाक आमी फर्स्ट स्टँडर्ड 10वे करशिल्ल्याचे चड पयशे LKG शिकपाक जातात. करेक्ट. तशें म्हणटना आमकां सांगूंक सुलाभ दोगांत भुरगीं म्हणून पिट्टा अशी तशें अशें म्हूण सांगूंक सुलाभ पूण ताचे सांगात आर्थिकताय आसा. देखून हांव कोणायकी खुरसावंक हांव अशें ना पूण हकीकत कितें म्हळ्यार कितलीं उणी भुरगीं आसात तितले कश्ट देवाच्या थाळ्याक रेस्पॉन्ड करूं. कित्याक एक सैमीक जावन एक आशा आसा म्हजी संतत मुखार वचपाचें. तो एकलो आसचो म्हाका पूत तोय गेलो जाल्यार कोण आसा एक सैमीक आशा ती हांव आनी त्या खातीर हांव म्हणटा जर हांव एकलोंत आसलो म्हज्या आवय बापायक भविश्या म्हज्यान जाता ना म्हज्यान जायत जेजू हांव येता म्हूण सांगूंक जाता ना. देखून म्हाका एका रितीची सिंपत एका रितीचे तांचे थंय एका रितीचे बोगाप आसा. करेक्ट. तशें. येस. तशें म्हणटा आसतना आतां सुमिनेरीक आतां सडावत थोडी काही तुमी सांगलें भावार्थ आसा पूण थोडे फुडें जाल्यार कित्याक आदल्या बॅचान जाल्यार एकलेकत भुरगे आसले जाल्यार चरके भुरगे आसले जाल्यार याजक जाल्यात. थोडे कडेन आमी पळयता एक एकलींत भुरगे आसले सिस्टर वा धार्मीक बेसनी जोडून काण गेला. अशें म्हणटा आसतना
आतां सेमिनरी जे शिकप आतां तुमकां कार्मेलितांक 13 वर्सां शिकोवंक आसा, वय. जेजुइतांकी 14 वर्सां शिकोवंक आसा, आमच्या DSच्या पाद्रापांक 7 वर्सां शिकोवंक आसा. सो एका सेमिनरीक एक भुरगो वा भुरगें जॉयन जाताना त्या सेमिनरींत कालें पुरा घडता, म्हळ्यार कालें पुरो शिकोवंक आसा. कशें ती 13 वर्सां वा ते 7 वर्सां ती कशें ती त्या सेमिनरीन शिकतात हाचे विशयान म्हाका इल्ली माहिती दितात फादर. सक्कड बेसांनी जावं दी कार्मेलीत, कापुचीन, फ्रांसिस्कन, जेजुईत, SVD, डॉमिनिकन, DSचे तांकां बेसीक जावन शिकोवंक आसचे ते साम्य आसा. दाखल्याक फिलॉसॉफी तत्वशास्त्र शिकोवंकूच आसा. देवशास्त्र शिकच्या पयलें तत्वशास्त्र फिलॉसॉफी शिकोवंकूच आसा. करेक्ट. विदाउट दॅट थियोलॉजीक एंट्री ना. तत्वशास्त्र म्हळ्यार लॉजिकल जावन राजावीक जावन चिंतूंक शिकोवचें. करेक्ट. कशें आदले हे शिकल्यात, कशें तांचे वाद ते मांडूंक शकतात, कशें चिंतयेत, तार्कीक जावन चिंतयेत म्हणून फिलॉसॉफीन तत्वशास्त्रान शिकयतात. करेक्ट. तें शिकप 2 वर्सांचें. ताचे सांगत ग्रॅज्युएशन आतां जायना जाल्यार कांय ना. 10वी जावन तो उरलोय जाल्यार हेरां सांगता तुका आई कोणसो लोक पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्ले डॉक्टरेट जाल्ले आसतना तूं 10वेंतलो म्हणून सांगतना तुका उलोवंक जायना. त्या खातीर संवसारीक शिकपी तुका गरज आसा. मिनिमम एक ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जायचें पडटा. देखून वडदीच्या पयलें ग्रॅज्युएशन सगळ्यांक आसा. आमी कार्मेलितांक करूंक आसा, DSCच्या करूंक आसा, सगळ्यांक करूंक आसा. तशें म्हणून 10वी जावन 7 वर्सांनी तांकां पाद्र्याप जावंक जायना. कोणाक 28 वर्सां जातातच, प्राय 28 जातात 10वी जाल्यार हें कालें जॉयन जाल्यार. आतां ताच्या उपरांत आसा देवशास्त्र थियोलॉजी 4 वर्सां. तशें ही 2 वर्सां या 3 वर्सां फिलॉसॉफी, 4 वर्सां थियोलॉजी म्हणटना ಒಟ್ಟುಗ್ 3 ते 6 वर्सां जाली. तातूंत 1 वर्स 1 म्हयनो मायनस करूंक जायना. करेक्ट. ताच्या मदें एक रिजन्सी म्हूण येता 1 वर्साची. रिजन्सी म्हळ्यार कितें तूं शिकलाय तें इल्लेशें तें सुमार जिरोवन दी. एक प्रॅक्टिकल जावन खंय कडेन वचून एक थोडो वेळ तें मंड्यान वयल्यान जाल्लें पळय इल्लेशें सकयल भितर वचून दी म्हणल्या खातीर एक थंड जावची एक पिरियड एक टायम म्हणून सांगयात. तितलें जालें. आनी हेर जावन धार्मीक म्हळ्यार कोण DSCच्या पाद्र्याप न्हय, हेरांक रिलिजियसांक 1 वर्साचें नोविशिएट आसा. मिनिमम 1 वर्साचें नोविशिएट. ताका पूरक जावन आनी 1 वर्साची पोस्टलॅन्सी तयाराय म्हणून आसा. तशें 1 वर्स पोस्टलॅन्सी, 1 वर्स नोविशिएट, 3 वर्सां फिलॉसॉफी, 1 वर्स रिजन्सी, 4 वर्सां थियोलॉजी. 10 वर्सां जाली. करेक्ट. ताच्या उपरांत PUCक 10वी जावन जाल्यार 2 वर्सां PUC जाली. 12 वर्सां जाली. आमी पयलें सुरू जॉयन जाताना ओरिएंटेशन कोर्स म्हूण आसलो. इनिशिएशन म्हणटलें ओरिएंटेशन कोर्स. भायरतान आयिल्ल्यांक धार्मीक जिवीत म्हळ्यार कशें मागणें करचें, इंग्लीश इल्लें शिकचें. आमी कन्नड मिडियमांतल्यान आयिल्ले, इल्लेशें म्युजीक, इल्लेशें संतांच्या जिविता विशयांत, इल्लें बायबला विशयांत तें पुरो शिकच्या खातीर एक बरें एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करचे खातीर तें आसलें. आतां ह्या वर्सांनी आमी तें काडलां. ओके. कित्याक आतांच्या भुरग्यांक इंग्लीश बरें येता, सडाव सकट इंग्लीश मिडियमांतल्यान येवचें. करेक्ट. आनी तांकां सडाव एक्सपोजर बरो आसा. देखून आमच्या तितले फाटी आसले हे न्हय. देखून आमी तें 1 वर्स थावून केला. देखून आमची तरबेज जाता 12 वर्सां. 12 वर्सां जाली. ओके. तशें म्हणटूक एक इतली एक अवधी आसा. ओके. सवाल येवंक पुरो इतलें लांब म्हणजे कालें बेगीन करून दिवंक नजो म्हणून बेगीन करी येत न्हय. तितलें शिकचें खालें आसा गी. 1 वर्स बायबल वाचून पुरो करी येत न्हय गी. मीस पेटोवंक खालें करूंक आसा. सुरूत तो बूक आसा तातूंत सकट आसा तें काडून करी येत न्हय गी. वेस्ट टायम वेस्ट काले गी म्हणून थोडे चिंतेत. करेक्ट. हातूं पाद्र्याप जावचें म्हळ्यार एक खंयची एक विशयाचेर कमांड येवन तें परफॉर्म करचें न्हय. करेक्ट. प्रिस्ट इज नॉट ए परफॉर्मर. प्रिस्ट इज नॉट एन एक्टर. तातूंत ताका म्हाका एक कमांड मेळ्ळो आनी हांव तें करूंक शकता ना. याजक संपूर्ण जावन देवाक खाल करूंक ताणें शिकोवंक आसा. देवाची वाट ताणें शिकोवंक आसा. आनी देवा म्हजे सांगता तूं वावर कर आनी हांव तुजे सांगता वावर करता, हांव तुजो जावन वावर करता म्हूण सांगूंक 4 दिसांनी करूंक जायना तें. एक्झॅक्टली. ही हॅज टू सरेंडर हिमसेल्फ. आनी तें सरेंडर करूंक टायम लागता. रायट. देखून सवकास त्या दाळा आमचे तरबेतदार पळयतात वो कशें देवाक आयकता गे, ओबिडियन्स आसा गे. आका जें कितें बसावणी या आंगवण करता तातूंत थिरासन आसा गे. या मोदें आज तें करया फाल्यां ताका पळयतना च्या तें बरें आहलें म्हणून थंय उरता गे. त्या खातीर
ती तिरासान पळोवच्या खातीर ही इतलीं वर्सां शिकोवन मुग्दोवचे 2 या 3 वर्सांनी मुग्दी मुक्ती आहेत करेक्ट नाजाल्यार बरे हुशार आहले भुरग्यांक 2 वर्सांनी वर्द दिचे Correct. इल्ले बड्डांक 20 वर्सां काडचे तशें जायना Correct. तशें जायना Right. कित्याक आमचें कॅरेक्टर रिफायन्ड जावंक थोडो वेळ लागता लागता हे वर्द जाल्या सगळं सकळ तिरासान जाली कॅरेक्टर रिफायन जाले म्हणून ही अर्थ नाही जायना. वर्द जाल्या उपरांत ती पडलेले आसात बाय एंड लार्ज म्हणटा बाय एंड लार्ज ओके ओके फाल्यां तुमी आतां म्हाका सांगलें आतां सेमिनार इतलीं वर्सां शिकोवंक आसा आनीक तुमी कितें बरें शिकयता तें पुरो तुमी म्हाका सांगलें आतां तुमी म्हाका ओडोल सांगतना तुमी सांगलें तुमी आतां एक देवपुणाचो डिरेक्टर जावन आसतना भुरग्यांक तुमी आरावन नेरावन हाडूंक आसा आतां त्या खातीर तुमकां मस्त ट्रॅव्हल करूंक पडटालें सगळ्यांच्या घरांनी वचोंक पडटालें आतां तशें वेता आसतना थोडे कडेन तुमकां म्हळ्यार कुशेन भुरग्यांक दांड दिवचे आसात थोडे कडेन तुमी काल्या म्हणटात मस्त कश्ट काडचे पडटा ते कॅन्डिडेट मेळाचे जाल्यार सो ती एक जर्नी कशी आसताली सो तातूंत खंयचे म्हणजे उडास आसताले कली घडीत घडलांगी सो तली कली म्हणजे आमचे वीक्षक वाटो तुमी शेअर करूंक कशें येतात गिफ्ट येस भारी एक बरो अनुभव लोकांक मेळचो आनी लोकांन आमकां स्पंदन करची रीत आतां थोडे फावटी हळड्यांच्या फिरगेजेक वेताना चड शिकप ना तांकां आनी तांकां आमी कितें मॅनर्स म्हणटा तें तांकां चड तांकां कळीत ना Correct. दाखल्याक विश करचें गुड मॉर्निंग फादर हाव वेलकम हाव आर यू कम टू आवर हावस तशें बरें ती कांय करनात ती पद्देवन बेसावन दी फादर म्हणून सांगतात मागीर उलोवंकूच बी येतात असो अर्थ न्ही तांकां रेस्पेक्ट ना म्हणून Correct. पूण तांकां मस्त रेस्पेक्ट आसा पूण तांकां फादऱ्या बायलो ताचे कडेन कशें उलोवचें म्हणलें तसर तांकां खमता देखून तांचे ते मासूमपण तांची ती आंतरीक सभाय पळयतना निजायक मस्त संतोश जाता एक हांव इतले कडेन हांव काय उण्यार एक 400-500 घरांक गेला आसतलो ओके उण्यार म्हणटा ताच्या चड म्हाका एकच एका घरा कित्याक आयल्या तुमी तुमकां थंय वचोंक जाय अशें म्हाका दांटून उलयलें कोणी ना बरेंकर मर्याद दिवन उलयल्यात ऑफकोर्स गेल्ल्या कडेन सकड कडेन तांकां धाडूंक जावना तांकां तांचे रिजन आशिल्लें जायत्यांनी उक्त्यान सांगलां फादर PUC जाल्या उपरांत धाडया ताका आतां ती मॅच्युरिटी येवना ताच्या उपरांत पळया आनी कितें कारणां दिल्यान पूण कोणेच एकच एका व्यक्तीन आंगारात घालना म्हणल्यार बरी या कॉलराक धरना म्हणल्यार बरी इन्सल्ट करून उलयली ना आनी भोव मर्यादेन एक स्वारस्यकर म्हणून सांगयात ह्या उडासान उच्चत आसलें म्हजो उडास मस्त पाड जाला पूण एक उडासान उच्चत आसलें एक घडीत एका फिरगेजेन घडलें हांव फिरगेजेन थंय मिसाक गेलो मिस जालें सगळें जावन ताच्या उपरांत घरा भायर सरलो आनी एका घरा वचून पावतना बायक पंक्चर जालें आतां कालें करचें एक हळडेंत थंय आयतार रिपेर करचो मनीस ना आनी रिपेर करचें एकलो थंय आसा 4 किलोमिटर पयस आसा म्हणालें कालें करचें तितले आतां तांचे कडेन सायकल आसलें त्या भुरग्यां कडेन सायकल आसलें त्या दाळा भोवशा येडियुरप्पा गव्हर्मेंट हें आसुल्लो म्हूण दिसता ते म्हणटाले येडियुरप्पाचें सायकल म्हणून तशें एक सायकल हांवें काण गेलें आनी एक सायकल त्या भुरग्यान काण गेलें आमी वचून 4 किलोमिटर सायकलार गेल्या सायकलार वचून त्या फिटराक आपोवन येवन बायक कशें म्हणी रिपेर केलें रिपेर करून जावन जातना वरां 1.5 वर कितें जाल्यान ओके हळडी हॉटलांकय आसात आतां हांव ज्यो विजेले म्हाका बुकेन संवसार ना सायकल वचून गेले ही जेवणाका पयनात कित्याक म्हळ्यार पेज आनी चटणी आसली कशें पाद्र्यापाक जेवंक सांगचें तांकां बिरबोत भारी दाक्षिण मागीर हांवें म्हळें म्हाका इल्लें वाड म्हाका भूक लागली ही भितरली भायर येवंक वचचें ना मागीर म्हणाली कांय ना फादर पेज आनी चटणी आसची फादर कांय म्हण नाही म्हाका पेज आनी चटणी म्हाका भारी लायक म्हाका वाड म्हण सांगलें आनी तांच्यांतल्यान तितलें उरोवन म्हाका दिलें हांव बरें कर जेवण आयलो हांव खंयच्या भुरग्या खातीर गेल्लो तो भुरगो जॉयन जावना पूण ताचो धाकटो भाव आसलो तो जॉयन जालो आनी आतां आमच्या संगत आसा थोड्यात म्हयने आनी ताका वर्द जातली म्हाका सगळो विसर ह्या विशयान विसर पडली तोच थोड्या दिसा थोड्या म्हयने आदी उडास कर म्हणलो फादर उडास गे आमगेर प्याज आनी चटणी जेवली तोच उडास कर म्हणलो तशें असल्यो जायत्यो संगती जाल्यात पुढच्या दिसात एकलो आनी एकलो गल्फातान आयिल्लो एकलो भुरगो मेळ्ळो तरणाटो मेळ्ळो फादर म्हजी वळख मेळ्ळी की म्हणालो हांव थंय तोटान थंय काम करना आसलो तुमकां सोदून म्हूण आयलो फादर वळख मेळ्ळी
ना रे मेळोना नाव सांगले मागीर फिरगत सांगली म्हाका त्या दळाय म्हाका मागीर म्हणालो फादर आमच्या घरा आयिल्ल्यात तुमी आनी वोकेशन कॅम्पाक म्हूण हांव आयिल्लो आनी हांगा आयिल्ल्या त्या दळा हांवें म्हळें हांव रावना फादर हांवें वस्तू हाडूना म्हणून सांगल्या तुमी म्हळें वचून घरा वचून हाडया ना फादर हांव वचून हाडटा म्हणून हांवें सांगलें तुम्ही म्हण तू गेलो तू पाटया नाही म्हणून तुम्ही घरा येवन जलांत रावण म्हजे वस्तू कान घेवन पाटयांक आपण हाडले म्हणून तो भुरगो आपणाच्या भुरग्यापणार हांवें कितें केल्लें त्या विशयी सांगलो ह्यो प्रसंग ती आतां त्या भुरग्याक एका रितीचे खावचे न्ही बगोजे आशिल्ले एका रितीचे बें बगोजे आशिल्ले अयो पाद्रा बाबा खाले जाता राग येता कोणा तशें पूण देवान एक तें एक देण दिलें कोणाचेरी राग जावन दी कोणाचेरी निराश जावन थोडी मोठी भोगता आमकां पूण ती कांय आमी काळजान दवरिनासतना परत्यान बरो संबंध बांदून हाडूंक एक अवकाश दिल्लो म्हाका तें पळोवन मस्त खुशी जाता कितें वेळ व्यस्त केला खर्चिला तो फळारीक जाला सक्कड पाद्र्याप जायचें म्हणून ना पूण जेजूच्या मोगांत हाडिल्लेशें लागीं आयल्यार ताच्याक व्हडलें बेसांव दुसऱ्यांक जालें तशें तो मिस हांव म्हूण सांगल्यार एका भुरग्याक तुमी आपोवन हाडना याजकच जायजे म्हूण सांग कित्याक म्हणल्यार एखाद्या देवान ताचे खातीर याजक जावचें बरो ना जाल्यार आमी कोणेंय कितले फोर्स केल्यार तें साध्य ना पूण एखाद्या वेळार त्या भुरग्यान हांगासर येवन कितेंय शिकोवन आपली जिणी बरे करून खाण गेले जाल्यार तुमचे मिसावांचो एक वाट सार्थक जाल्ल्या बरी वय ह्या पोटीन्स आमकां कॅम्पाक लागीं 90 भुरगे आशिल्ले 90 भुरगे आशिल्ले थोडे 7वी 6वेचे आशिल्ले कांय दोग-तेग जाण पूण सदांवत हायस्कुलाचे भुरगे आतां तांतले तितले जाणी पदऱ्याप जाता ते ना तांतूय एक 10 जण पदऱ्याप जाल्यार ग्रेट तर आमी तितल्या जाणांक कित्याक आपोवन हाडटा कित्याक गी म्हळ्यार पाद्र्यापा विशयान तुवें सुरूच सांगलें एका रितीचे सूख अभिप्राय आसा पाद्र्यापा विशयान आमकां खंय गोत्तू ना मात आमकां बेन दिसता म्हणल्यार तसलें या भोव कठीणायेचें जिवीत तशें अशें म्हणल्यार तसलें सूख अभिप्राय आसा पाद्र्यापी मनीस पाद्र्यापी संतोशान आसात ते एकसुर न्ही जायते सूख अभिप्राय मनशाच्या मोतीन लिखाडीचे त्या खातीर आमचे एक प्रयत्न आनी निजाय की तुवें सुरू सांगलें कशें पाद्र्यापी जिवीत कश्ट तशें म्हणून ते तुज्या मोतीन न्ही सकड प्रॅक्टिकली मस्त लोकांच्या मोतीन आसा पूण भितर येवन पळयल्यार पाद्र्यापाच्या जिवितांत आसचे तितली शांती दादोसकाय संतोष हेरांच्या जिवितांत हांव पळयना आमच्या त्या कॉवेंतांत आमी 13 जण पाद्र्याप आसा 5 जण पाद्र्याप म्हालगडे आसात एक 80 वर्सां वयले आतां त्या थोडे एकलो बेडरिडन म्हणलें बरी आसा पूण तरी ताका भेट करूंक एक पाद्र्याप सदां येवन ताच्या रुमान येवन तेर्स म्हणटा आनी एकलो पाद्र्याप वचून ताच्या रुमान वचून मीस भेटयता आनी थोडे वचून ताच्या रुमान वचून कितें गप्पे मारतात काल एक कॉमेडी करतात तें कोणाच्या आतां आमचे आवय बापाय आतां घरा आसले आनी उरले कोण आतां प्रायाचे तांकां कितें मेळटा सकाळीं ताचे दुया पूत या सून कामाक गेल्ली सांजेर पावता वचत ती एकसुरी आसा आमकां तशें न्ही आमकां पळोवन काण येवंक आमच्या सांगाता वेळ करसूंक आनी कितें करूंक आमकां सांगात आसा देखून पाद्र्यापाचें जिवीत एकसूरपणाचें पाद्र्यापाचें जिवीत कश्टांचें तें निजायकी फार फेच म्हणलें तें तातूंत सत ना हांवें पळयलां हांव लागीं एक कितल्याक 33 वर्सां आदीं 33 इयर्स दीस इज माय 34th इयर म्हूण चिंता हांव वय सेमिनारीक जॉइन जाल्ल्यात हांव वय 92 हांव जॉइन जाल्लो 2000 वय 2025 33 जाली 34th इयर म्हाका येदोळ एक दीस पाद्र्यापाचें जिवीत कश्टांचें हांव कित्याक आयलो देवा म्हाका कित्याक आपयलें म्हणलें सवाल म्हाका येवना हांव संतोश आनी कार्मेली हांवें ते सवाल विचारलें काल्याक म्हण सांगल्यार हांवें लोकांतावन कितें आयकलां ताचे वेळी बेज जावन हांवें ते सवाल तुमकां विचारलें पूण कार्मेलितांक हांवें लक्षिल्ल्यान पळयलां की त्या म्हजो बावी कार्मेलीत याजक आनी एक याजक जावन आमच्या कुटुंबांत कितलें पुरा बरेंपण जालां म्हणून ताचे विशयांत उलोवंक गेल्यार हांवें अनेक एपिसोड ताचे विशयांत करीचे पडटात सो देखून याजकांच्या जिविता विशयांत आमच्या लोकांत आमकां विक्षकांत आमकां जावंक पुरो आमकां मस्त सूख समजणी आसा आनी देखून तुकोण ना आमच्या कुटुंबांनी पार्ट्यो जाताना जावन दी वा तांची सूख आमी पुरो सांगता पूण ती कादळ सूख घडता काल्याक घडता ताचे विशयांत आमी डायरेक्ट पाद्र्यापा कडेन उलोवन आमी क्लॅरिफाय करिना आमचेंच एजम्पशन्स काडून आमी हर एकल्याक एक बिल्लो म्हणून दिता ही आमी करची सूख अभिप्राय देखून आयज हो एपिसोड ही सूख अभिप्राय तुमच्या मतींतली क्लीन करच्या खातीर आमी आज हांगासर बसल्या तर फादर
आमी आतां तुमच्या एका जिणे विशीं आमी उलयल्या म्हळ्यार एका भुरगो एक सेमिनरीक येता आसतना कितें पुरो जाता म्हूण सांगून आतां हांवें तुमच्या सेमिनरीचे जिणे घेवचें जाल्यार तुमी एक 13 वर्सांचे शिकप तुमी सेमिनरींत केलां ताचे उपरांत ह्या जग जावन तुमी सुमार आतां लागी 20 वर्सां जावंक 20 उतरली ओके सो आतां तुमच्या हे 33 वर्सां 34 वर्स म्हणून तुमी म्हाका सांगलें सेमिनरींतले सो तुमची जिणी सेमिनरींत कशी आसली आनी म्हळ्यार तुमी जॉइन जातना इल्लोसो त्या वेळाचो इल्लो वेळ दुसरो तो आतांचो इल्लो वेळ दुसरो तो सो आदलो तुमचो जॉइन जाल्यासो टायम कसो आतां जे भुरग्यांक तुमी पळयतात हातूंत कितें तुमकां फरक दिसता हाचे विशयान म्हाका इल्लें सांगतात गे फादर आमची जनरेशन या आमचो काळ आनी आतांचो काळ जाय की आमी कंपेर करूंक जायना मस्त बदलावन आसा करेक्ट विविध रितीचे आनी त्या काळार बरें आसलें ह्या काळार बरें ना म्हूण सांगचें सारकें न्हय करेक्ट त्या काळाक तें स्ट्रेंथ आसलें तें विकनेस आसलें दाखल्याक आमी हेरां सांगता म्हळ्यार एक आमकां भास तितली इंग्लीश तितली बरी येनासली देखून सुरवेर आमकां होंदोवन काणयो केल्ले कश्ट जाल्ले आसात आनी त्या काळार आमी मोस्ट सडावत जॉइन जावचे एग्रेरियन बॅकग्रावंडांत सागोळेच्या बॅकग्रावंडांत जावन आसले जाल्यार हांगा कॉवेंतान ती सागोळेच्यो संगती चड आसल्यो करेक्ट गायरां आसली हांगाच आमच्या कार्मेलगुड्यार कांय एक 35-40 गायरां आसली हांव जॉइन जाताना 100 वयर दुकर आसले बाकी ब्रदर हांगा हाचो इन्चार्ज जावन आसलो तितली आसली हांगाच मुखार कितें आमी इंटरलॉक गेल्यात थंय गादे आसले थंय कॅबेज आनी कितें सांगो बेंडा ती पुरो रांदय जाताली करेक्ट आतां तें बदललां कित्याक आमची स्थिती बदलल्या आतां आमच्या कुटुंबांनी कितले गादे आसले आतां ते आमी सडावत आमकां गादे नात सो ती परिस्थिती बदलल्या म्हणटाना सेमिनरींतले भितरली परिस्थिती बदलता करेक्ट बदलल्या देखून आमचे मेन जावन एग्रेरियन आमी चड आनी चड प्रकृतेक लागीं जावन आसल्या देखून आमकां काम जावंक पुरो या मनजाती जावंक पुरो तें प्रसड आसलें देखून मेन एक डिफरन्स म्हाका पळोवंक मेळटा आतांची भुरगीं नैसर्गीक या नेचरा थंय प्रकृते थंय चड लागीं नात तांकां तो अवकाश मेळोना करेक्ट आमकां पळय आमकां इस्कॉलाक वेतना न्ही पळय म्हाका 4-5 मैलां चलोवन वचोंक आसलें आमकां बसार वचोंक नासलें वेहिकल प्रायवेट वेहिकल नासलें कांय नासलें चलोवन वयतालें आनी तें चलोवन वयताना इस्कॉलान शिकच्या की चड आमी वाटेर शिकल्या करेक्ट तें बेणसां काडन तें रूख सोडोवन थंय पातोर मारन हांगा बिल्लीस खेळोन तें करन हें करन कबड्डी खेळोन कितलें शिकल्या कितलें एन्जॉय केलां भितर एन्जॉय केल्याचे चड आमी इस्कॉलाच्या वाटेर केलां येताना आनी फाटीं येताना करेक्ट ओके त्या पावसाक भिजोवन तेंकां कितलें केलां पूण आतांच्या भुरग्यांक तें ना ताचो परिणाम जावन आतां आमच्या आतां भुरग्यांक ते अशेंच वचून दिता म्हणून सांगूंक जायना कित्याक आमची वहाणां इतलीं चडल्यांत गेल्लो भुरगो फाटीं वचना सो दॅट्स सेफ्टी इज रिक्वायर्ड तशें जें कितें प्रकृतेंत हांव आमी घेतलां ह्या भुरग्यांनी घेवना आनी असो परिणाम जावन ह्या प्रकृते थंय रेस्पॉन्ड करचें तसली कॅपॅसिटी आमच्या भुरग्यांक उणी जाल्या करेक्ट सो जावं करून रुका सोडचें या तें करचें हें करचें लावचें ताची सबाय पळोवची ताचे वरचें दॅट इज एक दुसरें आमकां त्या टायमार इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स इलेक्ट्रिकल थिंग्स हाच्या संगत चड संबंध नासलो आमकां 2 वायरांनी सांगत एक बल्ब पेटलो जाल्यार बारी वाटली विशेष बारी खुशी ताका एक मिनिचर घालून तें क्रिसमस टायमार स्टार घालचे तेंत व्हडलें अचिवमेंट आतां कांय येना आतां कंप्युटर भुरगे जॉइन जाताना तांकां सकट मोबायल ऑपरेट करूंक येता कंप्युटरींग करूंक येता बायक सोडूंक येता कार तांकां सकट ह्यो टॅक्नॉलॉजी तांकां बऱ्यो कळीत आसात करेक्ट तशें जाल्ल्यान आमी तांच्या मुखार ड्वाफूत आतां जाल्यार ह्या संगती मुखार ह्या भुरग्यां मुखार आमी कांय न्हय देखून त्यो खंय बऱ्यो न्हय कंप्युटरांनी म्हळ्यार पडूंक नजो तें सांगचें सारकें न्हय तांतूं कंप्युटर मोबायल ह्या संगतींत जायतें बरेंपण आसा तें बरेंपण सोदूंक आमी शिकाचें देखून आमच्या थंय म्हालगड्यांतय हांव आतां म्हालगडो म्हणटा म्हाका त्या भुरग्यांक कंपेर करता हांव म्हालगडोच पळय आमचे थंय तें उक्तेपण आसा तर जाल्यार ह्या जॉइन जावच्या भुरग्यांक ओके एक्सेप्टन्स मेळटा एका वेळ थंय उक्तेपण नात जाल्यार सकळ कडेन आमी खंडेमंत करचें थंय सारकें न्हय थंय अशें न्हय आमी तशें करतले म्हणटाना ह्या भुरग्याक हांव खंय आयलां सेमिनरीक आयलां की जैलाक आयलां करेक्ट म्हणलें तसलें बघप येता आनी हांगा रावचे बारी कश्टांचें पाटयेचें बरें म्हणलें तसलें बघप येता देखून जायते फावटी भुरगो जर आयला आनी सुन्न वेता तर जाल्यार ताची जबाबदारी ती भुरग्या वयर मात न्हय ती जबाबदारी थंय आसच्या समुदायान प्रत्येक जावन ताच्या तरबेतदार आनी
उरल्या पाद्रांपाच्या वयरी वांटून घेजे म्हणून म्हजो अभिप्राय. ओके. आनी एक संगत वडूल तुवें सांगली जॉयन जावंक या रेस्पॉन्ड करूंक देव पोवण्याक पाळो दिवंक कित्याक फाटीं सरतात. एक सांगलें भुरगीं उणी आसात आनी एक सांगलें सूख चिंताप. सूख चिंताप आसा. मागीर आनी एक संगत कितें म्हाका भोगता मॉरॅलिटी जें कितें आदीं मॉरॅलिटी म्हूण आसली ती मस्त कोलॅप्स जाल्या. आतां आमी ल्हान आसतना डिवोर्स म्हणलो शब्द आमकां आयकूंक मेळनासलो. आमच्या भोंवतणी काजारां विच्छेदन नातलींच. आतां तें कॉमन जालां. करेक्ट. काजारां पयले संबंद पयलें तें चिंतूंक असाध्य जाल्लें. आतां तें एक बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड ना जाल्यार PUCच्या भुरग्यांक ना म्हळ्यार तें शेम. इट इज अ शेम. करेक्ट. आतां खंयच्या कॉलेजीन वचून पळयल्यार सगळें आनी तें मात न्ही स्टेट घालून फोटो घालून स्टेटसार घालून आपण वडपण दाखयतात. पयलें धांपतालीं आपूण मोग करतात हें जाल्यार कोणाक कळोवंक न्हू तमाशे करतात हें करतात धांपून वचून तांचो मोग हें करतात. आतां तशें न्ही. आतां कुल्लाम कुल्ला सगळं उगता खंय वचून बरें गत्तानी करतात. सो लॉट ऑफ चेंजीस. करेक्ट. प्लस मोबायलां आनी हेर माध्यमां वरवीं इवन फर्स्ट डे पावन मस्त आरामेर भुरग्यांक मेळचें बरें जालां. देखून प्रायमरीच्या भुरग्यांकच 6वी 7वी 8वी भुरग्यांकच फर्स्ट डे ब्लू फिल्म्स आरामेर मेळटा जाल्यान रायट कामुकपण वाडलां म्हणजे आमकां डावटूच ना. रायट. आमी बरें म्हूण सांगता न्ही पूण ह्या भुरग्यांक चड भाशावी संगती थंय आकर्शण ल्हानपणांत मेळटा जाल्यान ते मोबायल खान नासतना जियोंक या संपूर्ण जावन निस्कळपणाचे जियोवचें म्हूण सांगतना साध्य घे म्हणलें तसलें एक सवाल उद्दा आसा. देखून हें एक देवाच्या ताळ्याक फाळो दिवंक एक व्हडली एक हरकत म्हणून म्हजो अभिप्राय. सो दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड. द सोसायटी इटसेल्फ हॅज गॉन इन दॅट डिरेक्शन. सो यू कॅनॉट बी सिम्पली. आतां आमी मुनचे फादर आतां आमी इंस्टाग्राम जावन दी फेसबूक जावन दी जायत्यो बऱ्यो संगती आसात कित्याक आमच्या बरेंपण तातूंत मेळटा. पूण एखाद्या वेळार आमी तातूंत पळयलें जाल्यार सॉफ्ट पॉर्न म्हणून आमी सांगता कित्याक म्हणल्यार पोर्नोग्राफी म्हणून जाल्यार हार्डकोर पोर्नोग्राफी म्हणून जायचें म्हणून ना. बट आतां आमची मुवीज पळया पयल्या पुरा मुवीजांत एक किसिंग सीन वा खली एक फर्स्ट नायट सीन आयली जाल्यार आमकां तातूंत काही दाखयनात. पूण जाल्यार ते पळोवंक सकट फॅमिली बसून सांगता पळयतना वी वर नॉट कम्फर्टेबल. पूण तेंकां आतांची भुरगीं पळया द किसिंग सीन्स आर एव्हरीवेअर. इट इज बिकम कॉमन. आतां आमी उलयतना थोड्यांक चिंतात जावंक पुरो एक हांव बसून हांगा पाद्रा कडेन उलयता म्हणून सांगून पूण ह्यो संगती आमच्या कुटुंबांनी घडोवन आसात आनी केदाळा म्हणसर आमी ह्या संगती विशयां उक्त्यापणान आमी उलयना. आमकां ह्या समस्येतून फूड करूंक खंडी जावन साथ दिना म्हणल्या खातीर आमी ह्या एका माध्यमा मुखांतर आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक ह्या विशयान जागृत सांगूंक आमी आशेता. तुमी सांगलें तर ह्या असलें पुरो आमच्या कुटुंबांनी घडता आसतना आतां कितें जालां गे म्हणून सांगल्यार मोबायल इज अ नेसेसरी इवल जावन गेला. कित्याक म्हळ्यार तें नासतना खंडी जावन कित्याक म्हळ्यार सडावत आतां आमची कामां जायजे जाल्यार मोबायल जायजेच. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पूण आतां कालें जालां गे म्हणून सांगल्यार आमकां तें कंट्रोल करूंक वचूं नासतना आमी शिरकोन पडटात आसा. आतां मोबायलांत बरेंय आसा वायटय आसा पूण ताची समजोणी आमी वडिलांनी कित्याक म्हळ्यार वडिलांक तर समजोणी ना. आतांच्या हांवें पेरंट्सांक तर पळयलां जाल्यार आतां पेरंट्स बसून घंटे कटल्यान मोबायलार बसून रिल्स ते पुरा पळयतात पूण भुरग्यांक येतना तूं पळयनाका रे म्हणटात. पूण आमच्या भुरग्यांनी शिकचें आमकां पळोवन काडून ल्हानपणार आमी कालें करता. हाच्या आदीं हांवें सुमार एपिसोडांनी सांगलां भुरगीं ल्हानपणांत जिविनात म्हणून सांगून मोबायल आमी भुरग्यांक दिता कार्टून पळोवन. व्हड जातना तुमी मोबायल पळोवन जिविनाकात रे म्हणून सांगल्यार आमची भुरगीं आयकतात आयकना. सो त्या खातीर आमी वडिलांनी ह्या विशयान जागृत करची गरज आसा. आमकां तोलोच एक समस्या आसलो 2-3 वर्सां आदीं एक भुरगो आमच्यात लक्षिल्ल्या DSC जावन जॉयन जावंक आशा आसली. आवय बापायक त्या भुरग्यान जॉयन जायचें म्हणलें तसली आशा आसा. दोनी पूरक. पूण एकच कंडिशन भुरग्याक मोबायल दिवचे. कंडिशन भुरग्याचें मात न्हय आवय बापायचें कंडिशन. ओह माय गॉड. ओके. सदांय आमकां आमच्या पुता कडेन उलयचें फादर. उरल्या भुरग्यांक आमी मोबायल दिना. आमच्या मोबायला मुखार जाय जाल्यार आमी दिता उलोवंक आनी परत. ना 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 तें जायना फादर. आमकां सदांय एक राती एक घंटो म्हणून आमच्या पुता कडेन उलोवंक जाय ना जाल्यार जायना. आनी निमाणें रेस्पॉन्ड करूं ना त्या भुरग्यांक आवय बापायन सोडूंक ना. आतां संबंद वय रुता जाय जे आवय बापाय सांगता तो संबंद कान उडोवंक जायना तो बांदून हाडचे सगळें सारकें. पूण जर एक मोबायला विना जियोंक जायना उलयल्या शिवाय जियोंक जायना आनी देवपणाकच
कान उडयत तितले म्हणसर आमी मोबायलाक स्थान दिता हांव तर जाल्यार भविश्यांत आमचो कितें की एक इट इज नॉट चूक रायट. आसा. आमी Not खंयच चुकोन पडता म्हणल्या विशयान आमी चिंतची खंडीत वय. जावनी वय. गरज आसा. येस फादर, तर आमी एक टॉपिक आतां इल्लें डिविएट करता. आतां आमी सडावत सेमिनरीच्या विशयान देवपणा विशयान आमी उलयल्या. आतां हांवें आनीक म्हळ्यार हांवें एक पळयलेली गजाल तुमचे कडेन वांटून घेवंक हांव आशेतां. एक भुरगो सेमिनरीक जॉयन जालो, थोडी तेंपा तो सेमिनरींत आसलो, पूण ताका मागीर कळ्ळें की म्हाका हें हांगासर कंटिन्यू कित्याक म्हणल्यार समार रिजन आसूंक पुरो, पूण ताका त्या जिणेक ताका जावना ते कंटिन्यू करच्या खातीर त्या भुरग्याक फाटीं वचोंक जाय आसलें. वय. पूण आवय बापायची एक प्रेशर ताचे वयर आसलें म्हणून सांगल्यार तूं सेमिनरीक गेलाय खंयच्या कारणा खातीर तुवें फाटीं येवं नजो म्हणून सांगल्यार तूं गेल्या उपरांत तुवें फादर जायत म्हणल्यार ताका एक प्रेशर आसलो जाल्ल्यान त्या भुरग्याक फाटीं वचोंक जावना, भितरच रावलो. थोड्या तेंपान तो याजकी जालो म्हणून सांगल्यार आवय बापायचें प्रेशर फाटीं येवं नजो म्हणल्यार प्रेशर आलें, याजकी जालो. पूण याजक जावन कंटिन्यू करूंक ताका जावना. याजक जाल्या उपरांत ताणें सोडलें कित्याक म्हणून सांगल्यार थोड्यांक तें आपोवणें आसना, अशीं जाल्लीं गणितां आसात. तशें अशें जाल्ल्या वेळार तुमी त्या आवय बापायक कसले एक संदेश दिवंक आशेतात फादर? अले संदर्भार आवय बापायनी भुरग्यांक कशें तांणी सांबाळीचें वा कशें तांणी फाटीं आयल्यार तांकां कशें एक्सेप्ट करचें आनी समाजीन थोडे फुडें सांगचें आसा तो सेमिनरी गेलो फाटीं अर्दो फादरी जालो आनी प्रमाण अलो एक बिल्लो दिवन तांकां तमाशे करचे, तांकां मेंटली तांकां इल्लेशें कशें तरी आसता फादर. ह्या संदर्भार तुमी एक गणित घडता आसतना आमी कितें करी येता म्हूण तुमी सांगूंक आशेतात? बरो हे सवाल, भारी बरो एक विशय. ह्या विशयांत जायते फावटी उलयचे म्हाका भोगलां, हांव उलोवंक उलयलां. एकलो सेमिनरीक रिकताना असो अर्थ न्हय जेजून ताका डायरेक्ट सांगला अरे ये रे म्हणून सांगला म्हणून पेद्रूक आपयल्ले बरी आमकां आपोवना. म्हाका आपोवना, म्हाका जेजूचो ताळो डायरेक्ट आयकोंक मेळोना. आजय हांवें आयकोना, सत सांगता आज डायरेक्ट जावन जेजू. पूण म्हाका कोणा मुखांतर आयकलो, एका याजका मुखांतर, एका भावा मुखांतर म्हाका आयकोंक मेळ्ळो आनी तांच्या फाटल्यान आयलो. आनी सकाळ सकाळच ओके देव म्हाका आपयता म्हणलें तशें जाल्यार सकाळच तें भोगाप येवचें. देखून सुरू एकलो आयलो म्हणल्या तक्षण ताणें एक बरें म्हण केलें, रेस्पॉन्ड केलें म्हणून सांगतना ताणें तुजे खाला सोरलें, ताणें समाजाक कितें अन्याय केलो तर तुका ताचेर तितलो राग कितें? तो सेमिनरींत आपणाक तें आपोवणें ना, म्हज्यान तें कितें सॅक्रिफायस करूंक आसा तें रेस्पॉन्ड करूंक आपणाच्यान जायना म्हणून सांगतना तो फाटीं आयलो जाल्यार तुका कितें नश्ट जाता? तुका कितें तितलो ताचे वयर राग? तो दोरो उडोवन आयलो, तें दोरो उडोवन आयिल्लें आनी तो अर्दो फादरी तशें सांगून ताका आणखी कितें हलक करताय. ताणें ताका साध्य जावचें तसल्या मापान देवाक ताणें समर्पूंक तो गेलो आनी ताका भोगलें थंय म्हज्यान हें इतलो सॅक्रिफायस करूंक गी आनी कितें करूंक म्हज्यान साध्य ना, म्हजें थंय अस्कत काय आसा, म्हाका निजायकी कमीट करूंक साध्य ना म्हणून ताका भोगलेंच. कोणायकी चीट करच्या बदलाक देवाक चीट करच्या बदलाक तो फाटीं येयलो. ताका सॅल्यूट मारीचे, ताच्या धैर्याक ताका सॅल्यूट मारीचे आनी ताका निजायकी समाजान परत्यान एक ताका एक ताचें एक स्थापीत करून ताचें घराणें जावं दी ताचें एक व्यक्तित्व स्थापीत करूंक अवकाश करण्याच्या शिवाय ताका ऑस्ट्रसायजेशन ताका धांवणोवचो न्ही. अनफॉर्च्युनेटली थोडे फावटी सेमिनरींतल्यान भायर गेल्ल्यांक तांच्या घरा रीग आसना, खंय की तांणी गांव सोडून तांणी वचचें पडटा. आनी कितें क्रिमिनल कितें? देखून हें चिंतप कुटुंबांत हें सगळें आमच्या समाजांत आसचें आसलें, हें भोव मारेकार चिंतप. देखून आज कोण एकलो येता म्हणून सांगता 10 फावटी चिंता जायत की मुखार वचूंक जायत की तो फाटीं आयिल्लो मनीस ताका आपणाक तें जायना म्हणून जाल्यार तो फाटीं आयिल्लोच ताका त्या दिश्टीन पळोवचें, वांगड्या दिश्टीन पळोवचें. तो उडोवन सेमिनरी सोडून आयिल्लो तें जाय की मस्त बेज जालें. देखून कोण एकलो रेस्पॉन्ड करतना आवय बापायच्या मतीन तें आसा तो फाटीं आयलो जाल्यार खाल जायत, मागीर सैरीक मेळत गी तें खंय ताणें फाटीं आयलें जाल्यार कोण कितें म्हणटीत, तें तशें करता तशें करता तांकांय प्रेशर आसा. देखून मस्त भियेतात आवय बापाय तशें भुरगीं भियेतात जॉयन जावन. देखून हांवें सांगचें न्ही जाय की फादऱ्यापणी सिस्टर जावंक अडकळ फादऱ्यापणी जिवितांत कश्ट न्हय, हांगा मनशाच्या मोतींत आसचें तसलें ही वायट हें पळय चिंतपां. कोणीय एकलो सेमिनरीक भरती जावन दी या कॉवेंताक भरती जावन ताणें कोणायकी नश्ट करिना. ताणें निजायकी ताचे सांगाती वचोन तांचे शिकाप जावन ते कामाक लागल्यात आनी मुखार शिकोवन बिलमो ताणें कामाक लागल्यात. ताचेर जिविताचे 4-5 वर्सां उण्यार बेस्ट नश्ट जाली म्हणून सांगेत. ताचे थंय आमी सॉफ्ट कॉर्नर दाखयचे शिवाय ताचे थंय असलें निजायकी मस्त चुकीचें मस्त फाट. आनी हांव चिंता हें एक रिजन जावंक पुरो. थोडीं कालें करतात म्हणून सांगल्यार ओके एका वेळा म्हाका वचोन थंय जायना जाल्यार हांव फाटीं आयलें जाल्यार समाजाक भियेचें कोणना म्हणल्या कारणा खातीर ते ट्राय करूंक की भितर भितर येवंक भियेतात. आनी पयले आदल्या काळार चड अशें जावंचे चान्स आसले कित्याक घरांत दुबळी काय आसली, शिकोवंक अवकाश नासलो. देखून सेमिनरी गेल्यार शिकप मेळटा म्हणलें तसलें चिंता पासून ते शिकप जावन फाटीं गेल्ले दाखले आसतील. पूण आतां तसलें नात. आतां म्हळ्यार आमची कुटुंबां सादारण म्हणी स्टँडर्डार आसा तितल्या गत नातल्या गती पासच्या स्टँडर्डार कोणी नात. आनी गव्हर्मेंट इस्कॉलांनी आरामेर शिकयत
प्रायव्हेट इस्कलांनी काय शिकूंक जायना म्हणले तसले तेर आसची भोव उणी म्हूण सांगेत देखून शिकच्या खातीर सेमिनरीक जॉयन जावचो सामको वस्तू म्हणा प्रत्येक जावन मंगळूर उडपी DSE जावन तशें उरले कडेन ना म्हूण हांव सांगना पूण वस्तू वस्तू ओके तशें फादर हांव लायटर नोट हांव येताना आमी आतां सुमार डीप संगती उलयल्या सुमार डिस्कशन्स आमी केले लोकांक बरी माहीत मेळ्ळी म्हणून पाती येता आतां तशें म्हणटा आसतना थोडे कडेन हांवें आयकलां थोडे जण मस्त लेट करन म्हळ्यार थोडे फुडें काम करन कित्याक आमचो फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस आमच्या कुलशेगाचे विगार आनी जिणेंत सुमार कडेन काम आनी पुरा करना ताचे उपरांत तांकां याजकपणाचे एक देवपणे मेळ्ळे ते आतां याजक जाल्यात तशेंच थोडे फावटी काजर जाल्ल्या मनशांक काही म्हणी मुखार जाताना याजकपण खाणोवंक अवकाश आसा गे आनी हे सावाले जाताना थोडी बायलो चिंतात कोण ना हे आतां फादरापाक आनी दिजाक आमी दोगांय मेळून मारता आमच्या घोवांक तो कित्याक म्हूण सांगल्यार हले सावाले सरतना थोडे फावटी दादल्या मनशांनी म्हणचे आसता एक पुट्या बायलेचे आनी भुरग्याची किरकिरी सोडून हांव सेमिनरी म्हण जॉयन जावचे म्हणजे हे आसता तर त्या खातीर निजो काजरी मनशांक काही म्हणी याजक जावचे प्रोविजन आसा गी आसा जाल्यार ताचे विशयान म्हाका इल्ली नॉलेज दिता दी फादर हे भौशा आणि थोड्या वर्सांनी येता थोड्या गांवांनी येदोळ सु जाला ओके आता बॉम्बेत मुंबईत म्हज्या समजणे प्रकार 7 जण दिवकोण काजारी दिवकोण आसात ते काजारी संबंधांत आसात तांचे बायल आसा भुरगीं आसात पूण हे दिवकोण जावन सेवा दितात दिवकोण जावन कितें बरो सेवा दिवंक आसा मीस भेटोवचें सोडलो आनी कुमसार आयकोवचें सोडलो उरले सक्कड ओय संतोष खावन दिवंक ना ते हातून येता कुमसाराचो वांटो देखून ते हातून येता उरले सक्कड सक्रमेंत आनी पाद्रे बाबा रिक्त दिवो करयेत तांणी बाप्तिस्म दियेत तांणी कुमगार दियेत तांणी उरले लग्न बेसांव घालयेत सगळें करयेत देखून हो अवकाश आसा ते इंटरडिपेंडंट म्हणजे कितली देवपणी उणी तितले शुअर हे काजारी दादल्यांक हो एक अवकाश मेळचो ते खंडीत जावन आनी थोडे इन्स्टन्सीस आसात भुरग्यांक सेटल केल्या उपरांत जर पतीनेचे अभ्यंतर ना या पतीन अंतरल्या कॉवेंताक जॉयन जाल्ले तसले आनी फ्राज जाल्ले तसले दाखले आसात आनी ताचे उपरांत फादऱ्याक जाल्लेय दाखले आसात तशेंच स्त्री कॉवेंताक भरती जावन सिस्टर जाल्ले दाखले आसात सांब्रिजीत ब्रिजलायन मेळाचे दू आनी आवय सांगता कॉवेंताक पयली दू जाली मागीर आवय येवन कॉवेंता भरती जावन ती दोगांय सिस्टरान दोगांय तशें कॉवेंताक या सेमिनरीक रिगोंक काजारी बेस अभ्यंतर हाडता म्हणलें तसलें सत न्ही काजारी बेसांत कितें जबाबदाऱ्यो आसात कुटाम चलोवचे तसल्यो त्यो भोव प्रमुख जबाबदाऱ्यो त्यो जबाबदाऱ्यो सांबाळल्या उपरांत जर इल्लीशी फावट आसा पवित्र सभे खातीर हांव इल्लोसो म्हजो वेळ आनी इल्लोसो हांव करसूंक आशेता म्हळ्यार पवित्र सभा उक्त्या हातांनी स्विकार करूंक तयार आसा आदलो पाप साहेब फ्रांसीस ह्या दिशेन मस्त चिंततालो तेणे लॅटिन अमेरिका मेजून त्या जाग्यान तांणी पुरो चड देवपणी नान देखून काजारी दादल्यांक तूं अवकाश दिजे म्हणून वावुरतलो आनी भविश्या आनी थोड्याच वर्सांनी मेजून काय एक 10 वर्सांनी आणखी चड पवित्र सभे दिवचे आसा आतां चडावो तुमी म्हळ्यार बॉम्बेंत आतां डीकन कित्याक म्हळ्यार हांवें थोड्या दिसा आदीं तेकलो देवकन सरयल्लें म्हळ्यार तो काजारी मनीस देवकन सरयल्ले ताले एक इन्सिडेंट हांवें वाचल्लें तशें कोडयाळांत असले काही म्हणे अवकाश आसात गे एखाद्या वेळार सेवा दिवंक म्हणून कित्याक आमकां कोडयाळी देवापणे आसा जाल्ल्यान आमकां दिसूंक मेळना पूण कले अवकाश आसात गी सद्याक आतां येदोळ कोडयाळांत तो अवकाश येदोळ मेळोवंक ना कित्याक आमकां आणखी देवपणी उणी जाल्या अंतर जाल्यार देवाचे दयेन आणखी आसात पूण ग्राफ पळयतना स्टॅटिस्टिक्स पळयतना कितें 20 वर्सां आदीं आशिल्ले नंबर आतां ना आतां रिटायर्ड जावचे पाद्र्याप आनी सेमिनरी ह्या वर्द जावचे पाद्र्यापांचे पळयतना एका वर्साक रिटायर जावचे कांय एक उण्यार एक 30 जण आसात जाल्यार वर्द जावन येवचे 5 जण तशें म्हळ्यार 25 जणांक खंयच्यान भरती करताय तूं ते आनी एक 20 वर्सांनी आमकां ती गत राखून आसा तेन्ना आमकां गरज पडटली करेक्ट आतां चडावो हांवें पळयलो वर्दीच्या मिसा वेळार जावन दी आमचे बिस्प साहेब कैसर वेतानाय जावन दी देवापण्या विशयांत चड आनी चड आमच्या कुटुंबांक जागवणी देवून आसात तशें म्हणटा आसतना एक कुटाम जावन आतां आमी एक आवय बापाय जावन आमच्या भुरग्यांनी पयलें देवापण्याचें बी ओमचें आवय बापायचें काम कुटुंबांत हांव हें घडटा देखून आमची कुटुंबां बरी जायचे एक पूण तुमी एक याजक जावन एक देवापणाचे निर्देशक इतले वर्स जावन आसले आतां हाचे वेर बेस जावन कुटुंबांत देवपणी वाडाचे तर आमी कुटुंबाच्यांनी कुटुंब आसलेल्या मनशांनी मेन जावन आवय बापायनी कालें करी येता कुटुंबांत पयलें तुमच्या क्रिस्तांव भावार्था विशयांत अभिमान पावचे हे एक क्रिस्तांवपण म्हळ्यार हेर धर्मा बरी न्हय हे एक विशेश एक आपोवणें सर्गींचें जिवीत म्हूण सांगयात आनी एक याजक जावचें
तो सर्ग मेल्या उपरांत अंगात एक जिवंक एक विशेष एक प्रयत्न करचे म्हण येत देखून जेजून सांगले तूं सगळें सांड जो कोण म्हजो शिस्त जावंक अशें येता आपल्या आवय बापायक गरदर तें सगळें सांडून म्हज्या फाटल्यान येवं दी तें काण घेवन एक धार्मीक याजक सिरियस काण येवन तशें येता आमी कोण्णय परफेक्ट न्हय खंयचोच याजक हां त्या पाद्र्यापाक पळोवन म्हजो पूत पाद्र्याप जावन दी तशें चिंतलें जाल्यार आमकां कोणी मेळचें ना कित्याक आमी कोणूच संपूर्ण न्हय आमी इल्लेले प्रयत्न करून जेजूच्या पावलांनी चलोवंक प्रयत्न करचे देखून खंयच्याय एका पाद्र्यापाक पळोवन सिस्टराक पळोवन तशें जायचें म्हणून या ताका पळोवन हाका पळोवन म्हज्या पुतान जावचें नाका म्हज्या दुयेन जावचें नाका म्हणून येवन तीर्मान घेवचें सारकें न्हय कोणाक पळयचें जेजू जेजू बरी म्हजो पूत जायचे जेजू बरी म्हजी धूव जायचे म्हूण जर आमी आशेतांव तर जाल्यार खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांनी देवपणी फुलतात सेकंड म्हाका हांव थोड्या वय देवपणाचें काम करनासतना एकलोच पूत आसुल्लो आनी सदांच त्या दिसांनी कोण एकलोच भुरगो आसा तर जाल्यार हांव तांकां आपूण नातलो म्हळ्यार हांव आपयनातलो नाका म्हणटालो करेक्ट कित्याक ताच्या उपरांत ताची मोत घरा कुशीक गुंतली तशें आनी त्या भुरग्याक जॉयन जावंक जायती आशा आसली आनी हांव ताका म्हळें तूं जॉयन जालोय तर जाल्यार तुज्या आवय बापाय कोण आसा पूण हांवें जाय म्हूण तें सवाल विचारलें तो कितें म्हणटा पळया म्हणून टेस्ट करचे खातीर आनी तितल्या ताणें इमिडिएट जावन तो 9वेंत आसलो भुरगो दिल्ली जाप फादर मोरयेनी तशेंत चिंतलें जाल्यार जेजू आमकां मेळटोय फादर करेक्ट त्या 9वे क्लासीच्या भुरग्यान विचारलें सवाल मोरयेनी तशें मोरयेक एकलोच पूत आसुल्लो म्हणलें उडास दवरा आनी तिणें आपल्या पुताक उदंड मापान उदार मनान दिलो तो आमचो सोडवणदार जालो आनी एक याजक त्या सोडवणदाराचें काम मुखार सिता हे एक भाग त्यागाच्या की भाग चड आनी तो याजक जावंचे आमी मस्त जावन म्हणटा हांवें त्याग केलो फादरापण त्याग केलो हांव सत्त सांगता हांवें त्याग केल्ल्याच्या की 100 वांट्यांनी चड देवान म्हाका दिला त्याग का आलें कम्प्लिटली एग्रीड कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या जिणेंत खुद्द हे हांवें एक्सपिरियन्स केला आनी अशें म्हणटा आसतना फादर आमच्या सडावत लोकांक गोत्तना की एक याजक एका कुटुंबांत आसल्यार कितलीं आशिर्वादां आसात म्हूण सांगून देखून तुमकां एक हांव सवाल विचारूंक आशें येता मानी तेर्जोम म्हूण सांगल्यार कितें कित्याक म्हळ्यार हाचे विशयांत आमच्या लोकांक निजवणी गोत्तना पूण हांवें एक आर्टिकल आदल्या फुडें बरयलां हाचे विशयांत ह्या एका संप्रदाया विशयांत आमच्या लोकांक कितली समजणी दितात गी फादर हा हो संप्रदाय चड जावन आमच्या मंगळुरी क्रिस्तांवांतय या याजकांतय ना हो आमच्या मलयाळी केरळांत थंय चड आसा पूण हो इगर्ज तेच्या सुरवेर आसुल्लो करेक्ट तो संप्रदाय कितें म्हळ्यार याजकाच्या मागणे वेळार याजकाक मुख्य जावन बिसायब ताचे हात तेलान मागता पवित्र तेलान मागता तें तेल निमाणें ब्रेस्तारा दिसा तेलान पवित्र करतना पवित्र केल्या तेलान त्याच तेलान आल्तार मागची जावन आसा त्या तेलान क्रिस्म दिवचो आनी त्या तेलान याजकाचे हात मागचे ते पवित्र आल्तार कशें पवित्र आसा ते हात पवित्र आतां ते हात कान येवन ताणें मुखार मीस बेडयतना खंय लागलें तर जाल्यार आल्तारी सगळ्यांक तें तेल लागता म्हणल्या भियान हात त्या मागलेल्या तक्षान तो नवो याजक भितर सॅक्रिस्टी भितर येता आनी थंय ते आपणाचे हात ते हातांक लायिल्लें तेल भक्तीपणी एका तुवाल्याक पुसता करेक्ट ते तुवाल्याक पुसता आनी तो तुवालो संप्रदाया प्रमाणे आपल्या आवयक एक देणें जावन एक गिफ्ट जावन कित्याक तिणें जल्म दिल्लो तिका आमी कितें फाटीं दिवंक साध्य आसा देखून एक याजक आपल्या आवयक ते एक दिनवाशी काळजान एक तो तुवालो फाटीं दिता आनी म्हाका हाच्या विशयान चड कळीत ना पूण संप्रदाया प्रमाणे जेन्ना ती आपणाचो श्वास सोडता ती आवय तिच्या पेटेंत तो तुवालो दवरूंक आसा आनी निमाणें ती सर्गेंची दारार पावतना तूं कोण गी म्हूण विचारतना ती आवय पेद्रूक भोवशा हो तुवालो दाखयता आनी म्हणटा हांव एका याजकाची आवय म्हणून गेट इन एंट्री फ्री हांगा तुजो पासपोर्ट सर्गींचो पासपोर्ट म्हणजे एक याजक बेश्टे सैमीक दिश्टीन पळोवचें न्ही करेक्ट तो शर्माव दिनासा व्हडलो फामाद जावन जायनासा पूण द व्हेरी एक्ट ऑफ सेलिब्रेटींग मास एका याजकाच्या जिवितांतले श्रेष्ठ घडीत दीस संभ्रमचे ताच्या उतरां आनी हाता मुखांतर तो उंडो आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगत जाता हे भवर्ताचें सत तें थंय जाता तें भाग एका याजकाक मेळचे आनी त्या आवयच्या गर्भांत जावन जल्मल्या त्या पुताक मेळचें म्हणटा त्या आवय केदो व्हड अभिमान केदो व्हड तृप्ती देखून भोवशा
हाच्या फाटल्यान आसची ती खाणी एका राईट आवयच्या दादोसपणाक एक साक्ष करेक्ट देखून आवयक मात नाही त्या बापा एके संबंध जाल्ले आमी हांगा आवयक मात्र उल्लेख करचे पूण खंडीत जावन बापा एके संबंध हांवें जाय म्हणून हे सवाल हांवें विसरले कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हज्या बाबाची वोट जाता आसतना तो तूं आलो कितें आसा तो अजुनूय आमी बरोवकन आमी घरा जगोसायन सांबाळून दवरला आनी ही काणी हर एक पुटी आयकत आसतना हांवें ही काणी तुमचे कडेन विक्षकान कित्याक मांडून काण गेले गे म्हणून सांगल्यार ही काणी आयकतना तुमच्या काळजांत ती एक आशा उपजाचे आमच्या भुरग्यांनी आलतरे रावन मीस बेटयतना ते पळोवन कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक बेसांव दिता वय पूण तो भुरगो मुखार एक याजक जावन ताच्या हातांत बेसांव खाणोवचे ते एक बाग कितल्या जाणांक मेळटा करेक्ट देखून तो एक संतोष आमच्या कुटुंबांनी मेळोवन दी आमी चिंतचे याजकांक अशें आसा तशें आसा म्हूण सांगून सूख चिंताप कितें आसा ह्या एपिसोडा मुखांतर मुणी ते पयस जावन आमच्या भुरग्यांक देवाचो मोग येवन आमच्या भुरग्यांनी धार्मीक बेस जोडचेच आसले एक बाग फावो जावन दी म्हणचो मेन हो एपिसोड केल्ल्याचो उद्देश आनी हो एपिसोड पळोवन खंयचो एक या दोगां भुरगीं मुणी सेमिनरीक जॉयन जालीं जाल्यार ताचे बेसांवाचो इल्लो वांटो म्हाकाय मेळटा म्हण सांगून म्हाकाय आसा म्हण सांगून तुमकां आमकां दोगांय किंवां मेळटलो तशें हांव चिंता पळय थंय पावतना आसा पळय म्हजे कडेन तूं आलो गोत्तो ना म्हजो पूत पाद्राप जावन दी म्हणून हांव मागता गोत्तो ना एखाद्या वेळार गोत्तो ना देवाच्या आपण कोणाकय आसा म्हणून तो पासपोर्ट म्हाका मेळना जाल्यार हो पासपोर्ट म्हण दाखोवना सांपत्र म्हाका भितर काड घे म्हणून हांव सांगता तर फादर तुमी आमच्या देवापणे विशयांत आमच्या लोकांक बरी बरी माहिती तुमी दिल्या तशें म्हणटा आसतना आमकां चड म्हळ्यार एकच घंटा अवकाश मेळचो हांगासर एपिसोड करूंक निमाणे हंताक येता आसतना एक याजक जावन आमच्या लोकांक तुमी कोलो संदेश दिवंक शेतात ओके संदेश दिवचे तितलो व्हड जावं ना एक कितें म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमकां आसचें एकच जिवीत करेक्ट संतोशान जिवेया आमचो बेस कितें आसा त्या बेसांत तृप्ती पावचे आनी एकल्याक पळोवन म्हाका ना तें सारकें न्ही आमच्या बेसांत याजकपणाच्या बेसांत त्याग आसा काजारी बेसांत त्याग आसा याजकांत तृप्ती आसा काजारी बेसांत तृप्ती आसा पयल्यान आमच्या बेसांत ती तृप्ती जोडूंक आनी ती तृप्ती केदाळा येवची ती तृप्ती येवची केदाळा तूं त्याग करताय पळय तुवें त्याग केल्ल्याक सरी जावन तुका सॅटिस्फॅक्शन मेळचें तूं कांय त्याग करनाय कांय तृप्ती ना तुका बरोवन दवर तूं चड आनी चड तुका त्याग करताय फुल्ल तृप्ती असो व्हडलो तुका मेळटा हें पयलें दुसऱ्यान जो कोण देवतेन दादोशी जाता तो निराशी जायना तो बिलकुल निराशी जायना देखून तुका निराशी जावंक नाका देवतेन दादोशी दादोशी जावचें म्हळ्यार पयशे दिवचे म्हणून अर्थ न्ही देवा विशीं दिलें चिंत आविलाची सांतेरेज तिचे एक मागणें आसलें जेजू हांव तुजे खातीर जल्माल न्ही म्हजे तावन तूं कितें आशेताय लॉर्ड आय वॉज बॉर्न फॉर यू वॉट डू यू वॉन्ट ऑफ मी थोडे फावटी आमी तेंय विचारचें देवा कडेन म्हाका हें दी म्हणून सांगचें न्ही देवा म्हाका ह्या संवसारांत तूं जल्मूंक तुवें कितें उद्देश आसा फादर आप सिस्टर जावन तूं न्ही एक लायक जावन जेजू तुजो एक शिस्त जावन हांवें कितें करियर म्हाका एक वाटता काय आनी केदाळा तुजे थंय ती इल्लीशी आशा आसा पळय ते किरलोण तें व्हड जावन फळ दिवची जबाबदारी देव घेता दादोशी जा देवा थंय निराशी जायनाय निमाणें एक याजकपणाचें देणें म्हाका फावो केल्ल्याक हांव देवाक अर्घ दिता हांव खंडीत फावो न्ही खंडीत 100% हांव सांगता हांव फावो न्ही त्या दिसा म्हाका खंयच्या रितीन तें म्हजेर देवान दिश्ट घाली ती दयाळ दिश्ट घाली हांव नेना मोस्ट प्रोबेबली म्हज्या आवय बापायच्या या मालगड्यांच्या मागण्याक तांच्या बरेपणाक लागून म्हाका तो एक अवकाश मेळ्ळो म्हजो बाब मुस्तपटी म्हणटालो हेरांनी सांगलें आसा ताका फादराप जावंक म्हणून आसलें ताका अवकाश मेळ्ळो ना ताका शिकाप नासलें चड आनी ती आशा ताचे तावन बहुशा ती म्हज्या काळजांत आयली परिणाम म्हाका एक याजक जावचें भाग मेळ्ळें आज म्हजो भाव ह्या संवसारी ना हांव फाटी येता तो सर्गरा जाला आसा म्हणून तशेंच केन्ना ती एक आशा आसा पळय तूं एक आवय जावन तूं एक बापय जावन ती आशा तुज्या जिवितांत ती पोंताक पावना जाल्यार तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत पोंताक पावता कित्याक आमकां मात्र वेळ आनी काळ आसो देवाक वेळ आनी काळ ना तूं तुज्या भुरग्यां मुखांतर कंटिन्यू जाताय आनी ती अपुट्ट आशा तुज्या भुरग्यां मुखांतरी देव पोंताक पावोवंक शकता देखून देव बरें करूं तुमकां हो संदेश पुरो म्हण चिंता खंडीत जावन फादर कित्याक म्हण सांगल्यार लायफांत हांवें एक बिलीव करचें कितें गे म्हण सांगल्यार आमी व्हडले कांय करीचे म्हणून ना लायफांत आमची ह्या पुटी आमी आमच्या
जसं ल्हान फुल सांगते तेजे जुबले वर्स आमी करना जावं ल्हान सांगतीनच व्हडलीं कामां केल्या तेले मनी असती देखून आमचीं भुरगीं ओरडलीं जाय जे म्हण सांगून आमकां आशा आसची एक आवय जावन बापूय जावन खंडीत जावन हांव समजता पूण त्याच टायमार आमी ल्हान सांगती एप्रिशिएट करूंक शिकया ल्हान संगतीन संतोष पावंक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोया कित्याक म्हूण सांगल्यार व्हडलो संगती करना आसा पळय तातूंत मेळटा समाधानाच्यान की ल्हानपणी केल्ल्या संगती तावन मेळटा रिजल्टी बरे आसता म्हूण सांगून सदांवत संतांच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळना त्या देखून फादर दीप तांकां हांव बऱ्यान वळखता आनी ते हांगासर आसा आनी कितें सांगलां तांकां बऱ्यान वळखता जाल्यार तांणी खंडीत जावनी तांच्या जिणेच्या अनुभवा वरवीं तांच्या तोंडार आसा दिवचो हांसो तो फेक न्हय संतृप्ती ती कितें आसा तें हांव पर्सनली जाणा त्या देखून फादर दीप तुम्ही कर्नसचें काम तुम्ही आनी सक्तीन येदो म्हणजे तुम्ही सांगलें म्हाका बरी भलायकी देवान दिला तुमकां म्हूण सांगून आनी मुखारी तो देव तुमकां चड आनी चड सकत देंवन दी तो पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालना तुमचे मुखले मिसांव सक्तेवंत रितीन करूंक तुमकां एक बरो एक जाल्यार म्हणटात लेट हिम यूज यू एज एन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ हिम तर एक तुमच्या देवाच्या हातांत तुम्ही सांगले तुम्ही एक ल्हानशी एक कारण वा निमित्त मात्र म्हूण सांगून ते आनकी चड सकत तुमकां मेळोन दी म्हणून हांव आशेतां सर आमच्या विक्षका तर्फेन तो बाळोक जेजो तुमचेर आशिर्वाद घालना तुमची जिणी नंदन जावन दी म्हणून आमच्या सर्वांचें मागणें थँक्यू देव बरें करूं येस तर विक्षकानो आयचो एपिसोड तुमकां खंडीत जावन बरो लागतलो म्हणून सांगून हांव पाती येता देखून आमच्या भुरग्यांनी पाद्र्याप जायचे वा सिस्टर जायचे म्हणून आमी आशेचे म्हणून ना वा खाली व्हडलें हेची करीचे म्हणून आशेचे म्हणून ना आमचीं भुरगीं बरी जावन दीत समाजांत बरी जिणी जिवून दीत म्हणून आमी आशेवया आनी त्याच प्रमाणे तांकां जाय असो मोग आमच्या कुटुंबाचें वातावरण आमी बरें करून काण घेया मुखल्या हप्त्यांत आनी बऱ्यांतले बरो टॉपीक घेवन तुमच्या सांगात हांव आसतली आमचे कार्मेल कॅफे पळोवंक विसरा नाकात चॅनला सबस्क्राईब करा आणि कितें बरें लागलें कॉमेंट करून तिळसिया आनी वो एक एपिसोड तुमकां बरो लागलो जाल्यार कोणाय उठो शेअर करा एक वेळ तुम्ही शेअर केला तो वळतावन तुमचे वरवीं कोणी एकलो भुरगो सेमिनरीक जॉईन जावन पाद्र्याप जालो जाल्यार तुमकांय सर्गाचो पासपोर्ट मेळटलो देखून येवच्या हप्त्यांत परत मेळटा वरेग समेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं